नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. विधानसभेचो निकाल तेकलो. दनपारां 12 मेरेन पिक्चर क्लियर. जो तो सरकाराच्या स्ट्रॅटजीचेर मगो टीएमसी अपक्ष किंगमेकर. स्ट्रॅटजिस्टांचो गोंयांत तड. सरकार घडमेरेन कीप वॉचिंग प्रुडंट. निकालाच्या आदल्या राती बीजेपीचे स्ट्रॅटजिस्टूय गोंयांत. इलेक्शन स्ट्रॅटजिस्ट देवेंद्र फडणवीस, प्रभारी CT रवीची पणजे उमेदवारां बरोबर बसका. काँग्रेसीक भोवमत आसाच तरी हेर पक्षांक घेतले. गिरीश म्हणटा बीजेपीचो कोणूय येवं दी, काँग्रेस खट. निकाला मेरेन गेट टुगेदरां. काँग्रेसीचो कॅम्प बांबोळेच्यान फातोड्ड्या. बीजेपीचे चौकडेन मगोची वाट लायली. तांचे तोंड पळोवपाचें ना. गडकरी चिदंबरम दोगांकय मानता. मगोन दोनूय पक्षां बरोबर सरकार केलां. सुदिनाचें हेड ऑन शिनाल. मे म्हयनो सोंपता म्हणल्यार पंचायत वेंचणुको घेवपाचो प्लान. डिलिमिटेशनाक गोंयभरच्या 913 हरकती. 4 एप्रिल मेरेन ड्राफ्ट फायनल. अधिसुचोवणी 11 एप्रिल मेरेन. वेंचणूक आयोगाचो प्लान. युक्रेनाचें तेम सोडपाचें शिनाल. अमेरिका, युरोपीय संघ, नाटोन घेरांतल्यान आंग काडले उपरांत नाटोचो नाद सोडपाची तयारी. ब्रेस्तारा विदेश मंत्र्यांची बसका. शुक्रारा शिष्टमंडळाची बसका. आनी 10 आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर हायकोर्टान दिल्ले निकालाक काँग्रेसीच्या सुप्रीम कोर्टात आव्हान. सुप्रीम कोर्टात स्वता पी चिदंबरम मांडटलो काँग्रेसीची बाजू. विधानसभेचो निकाल तेकलो. मतमेजणेची मांडावळ पळयल्यार दनपारां 12 मेरेन पिक्चर क्लियर. जो तो सरकार करपाचे स्ट्रॅटजीचेर. विधानसभा हुमकळ्ळी जाल्यार सांजे मेरेन आडेकडेचे आमदार पक्ष चिकटावन दावो करपाची तयारी. काँग्रेसीचो कॅम्प एकठांय. स्ट्रॅटजिस्टांचो गोंयांत तळ. मगो TMC अपक्ष किंगमेकर. सकाळीं 8 पोस्टल बॅलटान मतमेजणी सुरू. सरकार घडमेरेन कीप वॉचिंग प्रुडंट. फाल्यां बिरेस्तार 10 मार्च गोवा विधानसभेच्या इलेक्शनाचो रिजल्ट उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा दोन हितून जातलो. नॉर्थ गोवान पॉलिटेक्नीक कॉलेज जंय आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता हे कावंटींग स्टेशन आसतलें आनी सावथ गोवान दामोदर कॉलेज. टोटल नॉर्थ गोवान 19 कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सावथ गोवान 21 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. सगळ्यांच्यो नजरो ह्या फाल्यांचे रिजल्ट जो जातलो तेजेर लागलेल्यो आहा. तुमकां जस्ट आढावो दिता की कशें कावंटींग आसतलें तें. टोटल 9,31,000 सुमार वोटींग जालां. 80% वोटींग एपावट जालां. फाटल्या इलेक्शना पेक्षा 1-2% कमी बट वोटर्स वाडिल्ल्यान तो वोटराचो नंबर चड आहा. टोटल 301 कॅन्डिडेट ह्या इलेक्शना उबे रावले 40 मतदारसंघांनी मेळोन. अशी फाटल्या इलेक्शनाची आमी कावंटींग जी पयली ती कशी जाताली 10 हॉल्स आसताले. 10 हॉलांनी 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलीं घेवप उरिल्ल्यो 10 मागीर घेवप. पण हे पयलेच फावट गोंयान अशें जाता की 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी वांगडा कावंटिंगाक घेतले. नॉर्थांतले 19 कॉन्स्टिट्युएन्सी वांगडा घेतले. सावथांतले 21 कॉन्स्टिट्युएन्सी वांगडा कावंटिंगाक घेतले. पण एकूच पयलींच्या हॉलांनी 10 टेबलां 11 टेबलां केन्ना केन्ना 15 टेबलां पर्यंत आसतालीं. पण ह्या ज्यो आतां सगळ्यो वांगडा घेता तेंच्या हॉलांनी एका हॉलान 5 ते 7 टेबलां आसतलीं. कावंटींग सकाळीं 8 वरांचेर सुरवात जातले. पयले 8 ते 8:30 हांगा पोस्टल बॅलट पयलीं कावंट करताले. 8:30 एक्चुअल मशिना वयलें कावंटींग स्टार्ट जातलें. पोस्टल बॅलट जाल्या उपरांत जर बारीक कॉन्स्टिट्युएन्सी पणजे सारकी जंय 30 बूथ आहा म्हणजे 30 वोटींग मशीन थंयची कावंट करची पडटा. तेजें जर कावंटींग सकाळीं 8:30 स्टार्ट जाल्यार 10:30-11 पर्यंत तेजो रिजल्ट येवपाक शकता. रिजल्टाचो प्रोसेस आसतलो की एके मशिनाक रिजल्ट घेवन सगळे फायनल प्रोसेस करपाक वेळ
20 मिनटां लागपाक शकता आनी जश्यो गोंयान आनी मोठ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा पर्यां वाळपय सारकिल्ल्यो जंय 56 बुथ्स पर्यंत 56 मशीन वेगळी आसतली कावंट करपाक थंय चड टायम लागतलो जे 7 टेबलांचो रूम हांगासर अशें धरला 5 ते 7 टेबलां धरल्या 7 टेबलांचो जो रूम आहा तो अशा व्हडल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिला आनी रावंड्स जर आमी घेतले टेबलां प्रमाण जाल्यार पणजे सारके कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 6 रावंड जातले कावंटिंगाचे आनी व्हडल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 50 वयर बी बूथ आहा तेंचे 11 रावंड 10 रावंड अशें जातले सो त्या व्हडल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो रिजल्ट येता म्हटल्यार 11:30 12:30 पर्यंत जावपाक शकता उशीर जावपाक इतलो एक डिले जावपाक शकता की ह्या इलेक्शनाक फाटल्या इलेक्शनाक घेतले ते व्हीव्हीपॅट मशीन आसतले आनी तेंचे कंडिशन आसता की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सींतले 5 व्हीव्हीपॅट मशिनांतल्यो ज्यो स्लिपी ज्यो येता वोट केल्या उपरांत ते तशे त्याच पक्षाक मतदान जालां काय नाही पळोवपाच्यो स्लिपी ज्यो आसता त्यो कावंट करतले प्रत्येक मतदारसंघातले 5 व्हीव्हीपॅट मशिनांतले रँडम काडटले आनी ते कावंट करतले ते एक गजालीक मातसो उशीर जावपाक शकता ह्या इलेक्शनाक आनी एक वेगळेपण कोणूच खंयचोच कॅन्डिडेट व्हडली मार्जीन आपल्याक उलोवन दाखयना पयलींच्या आमी फाटली इलेक्शनां पयलीं कोण 5,000 मार्जिनान येतलो कोण 7,000 मार्जिनान येतलो म्हणटाले ती भाशा ह्या इलेक्शनाक आमकां पळोवपाक मेळना तेजो परिणाम कावंटिंगाचेरूय जावपाक शकता खूब स्प्लीट आशिल्ल्या कारणान खूब पार्टी आशिल्ल्या कारणान खूब बरे कॅन्डिडेट आशिल्ल्या कारणान वोटांची स्प्लीट जातली आनी विनींग मार्जीन जे खूब सगळ्याच कॅन्डिडेटाचे सगळ्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन कमी जातले आनी ते विनींग मार्जीन एकदम सामकें कमी जाता 100 भितर बी आतां रिकावंटींग जावपाचे चड चान्सीस आहा अशे खूब 40सांतले बऱ्याचशा कॉन्स्टिट्युएन्सी रिकावंटींग जावपाची शक्यता रिकावंटींग हरता तो कॅन्डिडेट मागपाची चान्सीस आहा जर एकदम कमी मार्जिनान दुसरो जिखता जाल्यार थंय एक टायम जावपाक शकता फायनल रिजल्ट मेळपाक खंयच्या परिस्थितीत 12:30 पर्यंत गोंयकारांक क्लियर पिक्चर मेळपाक लागतले एक वेळ सगळे रिजल्टूय आवट जावपाक आहा की बाबा खंयचे पार्टेक कितले सीट मेळ्ळा हे पिक्चर क्लियर जे व्हडल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तेंच्यो लिड्स कळटल्यो आनी कोण जिखपाक शकता हेवूय पिक्चर क्लियर जातले दुसरें सांगपाचें विवराक की आमचे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दोनी कडल्यान लायव्ह आसतले रिपोर्टर्स ते लायव्ह अपडेट थंयच्यान दितले स्टुडियोंतल्यान कंटिन्युअस पॅनलिस्ट आनी एडिटर लायव्ह आसतले त्या भायर आमच्यो कितल्योश्योच स्क्रिनी 15 स्टेशनाचेर गोंयभर 15 स्टेशन आमच्यो व्हडल्यो LED स्क्रिन्स घातलेल्यो आसल्यो थंयच्यान लोकांक रिजल्ट पळोवपाक मेळटले फेसबूक आनी अदर डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर आमी लायव्ह आसतले सकाळीं 7:30 सावन प्रुडंट टीव्हीचेर आनी सगळ्याच प्लॅटफॉर्माचेर आमची कवरेज स्टार्ट जातली 8च्यान कावंटींग स्टार्ट जाली की तेंच्यो लिड्स आनी मागीर जिखता ते सगळे प्रुडंट सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर ब्रेकिंग्स तुमकां मेळत रावतल्यो व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवसांगडा हांव लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर निकालाच्या आदल्या राती बीजेपीचे स्ट्रॅटेजिस्टूय गोंयांत इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीस आनी प्रभारी CT रवी गोंयांत पावले सांजे बीजेपीच्या उमेदवारां बरोबर पणजे बसका त्रिशंकू विधानसभेची शक्यताय मतींत धरून स्ट्रॅटेजीक बांदावळ चल्ल्या तातूंत मुख्यमंत्री पदाक बीजेपींत दावेदार तयार जाल्यात वेगवेगळ्या कॅम्पाचे परिस्थितीचो अदमास घेवंक निमाणे खिणांनी बसका MG पार्टीन आता स्टार्ट केला की आमकां BJP कॉन्टेक्टान आहा म्हणटा सुदीन आनी काँग्रेसूय कॉन्टेक्टान आहा म्हणटा आता ते पार्टीचे अध्यक्ष किंवा पार्टीचे मुख्यमंत्री विचारचे पडले पूण MG घेवन सरकार करपाची गरज पडटली अशें दिसता तुमकां ते म्हाका खबर ना पार्टी डिसायड करतली हायकमांड आनी आमी कितें आमकां पूर्ण विश्वास आसा सगळ्या उमेदवारांचेर आनी म्हणून आमी तांकां हाडून एकठांय दवरना जांकां विश्वास ना आमकां पूर्ण खबर आसा की आमचें सरकार जाता तेन्ना आमकां प्रश्नच ना So what is the agenda here of the meeting? Agenda just what happened after election. We had this is the first meeting. Tomorrow counting. So after counting, what time they have to come and all this is all the discussion. Nothing else. Nothing Are you guys secret. in touch with the independents as well? Potential independent candidates? Till now, no. Till now, no. So we got as Bharatiya Janata Party, the central party. Right. So our national leader is going to have discussion with whom they want to discuss. They will discuss. Party has given you the responsibility of talking to the independents. Baba, I don't have any responsibility, and party has not given me any responsibility. I am myself. BJP गव्हर्नमेंट फॉर्म करतली BJP government will be formed tomorrow. Sir, No, I am just a part of the. I am But you are just a negotiating part. with the independents. No, I am not negotiating with anyone, and I have got no role. I am. BJP गरज लागली बाकीच्या पक्षांची अरे जाल्यार सगळे येतले रे येवपाचे आहात BJP कडेन येतले म्हणटा सगळे येतले
एमजी फाटी फुडें जाता एमजी म्हणटा सगळे हांवें तुका सांगलें सगळे येतले सर येता हांव वचून येता कितें जालें We will call for a interactive meeting maybe for tomorrow. एखादी प्रदेश अध्यक्ष नाल्यार CM सांगू शकतलो कितें तें. मला पूर्ण विश्वास आहे की आम्हाला बहुमत मिळेल. तरीही जे काही आमच्यासोबत येऊ शकतात अशा सगळ्यांशी माझं बोलणं झालेलं आहे आणि मला विश्वास आहे आणि आम्हाला बहुमत मिळालं तरीही काही लोकांना आम्ही सोबत घेणारच आहोत. त्या सगळ्यांशी आमचं बोलणं झालेलं आहे. देखिए मैं बहुत साफ शब्दों में ये कहता हूँ कि कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों पर या चुनकर आने वाले विधायकों पर विश्वास नहीं है, क्योंकि पार्टी कमज़ोर है, पार्टी का नेतृत्व भी कमज़ोर है और इसलिए उनको लगता है कि उनके लोग भाग जाएंगे. लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है. हम अपने बलबूते पर और अपने दोस्तों के साथ सरकार बनाएंगे. भाजपा मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन असेल? सर भाजपा मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन असेल? चिदम्बरम से सुधीर नवलीकर की मुलाकात भी हुई, आज आपकी बैठक में भी आए हैं उनके सदस्य, ऐसा सुन रहे हैं हम. तो एमजीपी किसके साथ जाएगी, किस तरफ बढ़ेगी? देखिए एमजीपी एक स्वतंत्र पार्टी है और ऐसी पार्टी ये किसी के साथ भी चर्चा कर सकती है. चर्चा करने में कोई हर्ज थोड़ी है. लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि आइडियोलॉजिकली अगर हम विचार करें या वोटर का हम विचार करें तो नेचुरली बीजेपी और एमजीपी साथ में आना ये बड़ा नेचुरल है. ठीक है. काँग्रेसीक बहुमत मेळटलेंच तरी बाकीच्या पक्षांक बरोबर घेतले. अमित शाह येवदी ना जाल्यार आनी कोण काँग्रेस घट म्हूण प्रदेश अध्यक्ष गिरीश सांगता. उमेदवारांक एकामेका बरोबर वेळ मेळचो म्हूण खंय सगळे हॉटेलांत एकठांय. मंगळारा दिगंबराचो, बुधवारा अमित पाटकराचो वाडदीस. निकाला मेरेन गेट टुगेदर. सध्या कॅम्प फातोड्ड्या हॉटेलांत. बेसिकली आमी सगळे एकट्यान रावपाक आनी हेर कितें आमकां फक्त कोचिंग करता म्हणून एक म्हणजे सगळे कॅन्डिडेटांक दिसतालें की आमी एकट्यान रावया. गोंयच्या लोकांक दिसतालें की काँग्रेसीन जेंकां आमी वोट केला ते सगळे टीम कशें रावपाक जाय. कारण सगळे लोकांक हें आसा की आमी बीजेपी विरुद्ध वोटींग करतात आणि तेजे नंतर बीजेपींतल्यान गव्हर्मेंट हायजॅक करता. ह्या फावटी तें शक्य ना. आमचे कॅन्डिडेट आसा ते सगळे न्यू आसा, यंग आसात आणि तांकां एक टीम कशी जावपाक जाय. सो तेंचें खूब कमी इंटरेक्शन जातालें. सो एक संदी मेळ्ळी तांकां सगळ्यांक एकमेका भितर ताळून घेवपाक. काल आमचो CLPचो लिडर दिगंबर कामत तेचो बड्डे आशिल्लो आनी आयज अमित पाटकर आनी एक कॅन्डिडेट आसा तेचो बड्डे. सो इट्स अ टीम, इट्स अ फॅमिली, टू बी टुगेदर. आनी काँग्रेसीन ज्या कोणाक बरोबर येयला तांकां सदांच बरो रिस्पेक्ट दिल्लो आसा आनी तांकां सांबाळिल्लें आसा. जे जे बीजेपीचे विरुद्ध जेणी लढला गोंयांत तांचे सगळ्यां कडेन म्हणल्यार आमकां खबर आसा आमची एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमकां मेळटा. तरी आसतना हो सरकार गोंयच्या लोकांचो जावचो म्हणून हो सगळे पॉलिटिकल पार्टी घेवन आमी हो सरकार. थोडे इंडिपेंडन्स आमचे कडेन पयलींच आयडेंटिफाय करपाक सोदता, थोडे इंडिपेंडन्स पळोवपाक सोदता वारें खंयच्यान आसा तें. हेजे पयलीं येयले हेजे नंतर येयले कांय येवन गोंयच्या लोकांक ह्या फावटी कांयच फटोवपाक शकनात आनी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीकूय फटोवपाक शकना. जर खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक जर सुसायड करपाचो आसा आनी आपले पार्टीक आनी आपल्याक डिस्ट्रॉय करपाक आसा जाल्यार तेणी बीजेपी कडेन वचपाची सवय. आमच्या कॅन्डिडेटान दिसलें हांगसर आनी खंय दुसरें वचपाचें करपाची काय फरक पडटा. गोंय बाबायची जाले बर्थडे पार्टी आशिल्ली आयज दुसरी पार्टी आसा. आयज अमित पाटकराचो बर्थडे आसा न्ही. मागीर गॅदरींग कशें एक आनी काँग्रेसीची मिटींग आसा एक आमकां सगळे कॅन्डिडेटांक. Our objective is very clear. We know what has happened in the past. We don't want to repeat the same again. लोक रावला की आम्ही जिखतले आणि बरो सरकार येतलो, प्रो सरकार येतलो. पण तुम्ही थंय गेल्ले न्ही बांबोळी सुशेग घेवपाक त्या सायडीन. पण त्या सायडीन वारो बरो ना. बीजेपीचे चौकडेन मोगोची वाट लायली. मोगो दुखावला चौकडेन. तांचें तोंड पळोवपाचें ना. बीजेपींत वयर बरे लिडर आसात. गडकरी आनी चिदंबरम दोगांकय आपूण मानता. मोगोन दोनूय पक्षां बरोबर सरकार केलां. सुदिनाचें हेड ऑन शिनाल. सरकार कोणा बरोबर करपाचें तें 24 वरां भितर तृणमुला बरोबर उलोवन थारतलें. सुदीन म्हणटा हे फावट मोगो किंग मेकर प्लस किंग. किंग मेकर काय किंग? डेफिनेटली इतले किती पळयतात? किंग मेकर म्हणून पळयतात काय किंग म्हणून पळयतात? मोगो पक्ष ही किंग मेकरच आशिल्लो.
किंग मेकर बरोबर किंग कशें जावप ह्या फावटी आमी पळयतले. काँग्रेसी बरोबर काय बीजेपी बरोबर आतांच आमी थारयलां. हांवें TMCचे जे लिडर आसा वी हॅव ऑलरेडी डिसायडेड फाल्यां आमी तुमकांच म्हणजे पत्रकारां मिडियाक तिनां संबोधीत करतले. 24 तासांत सगळें तुमकां कळटलें. तुम्ही जेन्ना आज म्हणटात की आम्ही फाल्यां डिसिजन घेतले, तुम्ही एक गजाल स्पश्ट करतात की यू हॅव नॉट क्लोज्ड युअर डोर्स फॉर बीजेपी. आनी आमी आमचें डिसिजन कंबायन जातलें. TMC आमी अगेन्स्ट ऑफ BJP प्रचार केला, अगेन्स्ट ऑफ काँग्रेस प्रचार केला आणि त्या खातीर एट दीस मोमेंट आमकां दोनूय पक्षां विशीं विचार करून आमी डिसिजन घेतलें. सबंद आज BJPची इमेज जर पिड्ड्यार जाली, ती चौकडी लागून पिड्ड्यार जाली, हेय लोकांक हांवें सांगलां. कॅबिनेटाक ड्रॉप केलो वेगळो विशय. MG कोणी फोडली म्हजी? ह्या चौकडीनूच फोडली न्हय MG. तुमी MGचो सपोर्ट घेता आनी MG फोडटा, हे खंयच्या हातूंत बसता? बरें, भारतीय जनता पक्ष गोंयांत येवपाक कारणीभूत कोण? ही MG. ज्या वेळार भारतीय जनता पक्षा कडेन पयशे नाशिल्ले तेन्ना MGच्या लिडरांनी हेल्प केल्या. आनी कोणी केलें तें सांगना. आज पळयता ही चौकडी वेगळी म्हणून पळयतात आणि भारतीय जनता पक्ष वेगळो म्हणून पळयतात. डेफिनेटली भारतीय जनता पक्षाचे वयले लिडरांक हें खबर ना. हें खबर ना. ह्या चौकडीक सगळे भिता. थंय वचून हें जर सांगिल्लें जाल्यार आज ही परिस्थिती जावची नाशिल्ली. तुमचे खातीर चौकडी वेगळी आणि भारतीय जनता पक्ष वेगळो. पक्ष हांव सामकें सरळ सांगता, भारतीय जनता पक्षांत बरे लिडर आसा. बरे आसा. हांव मोदीजीकूय फाल्यां जर भारतीय जनता पक्षा बरोबर कितें चर्चा करपाचो वेळ आयलो, वेगळो विशय. आतां चर्चा विदाउट चौकडी. चर्चा विदाउट चौकडी न्हय. चौकडी तर हांव करत ना. चौकडी कडेन हांव चर्चाय करना, कांयच करना. फूल स्टॉप केला हांवें. हांव आतां TMC बरोबर आसा. TMC आनी हांव मेळून जे डिसिजन घेता ते आमी फाल्यां तुमकां 4 पण एक नॉन नेगोशिएबल गजाल म्हळ्यार चौकडी. नॉन नेगोशिएबल जाल्यार म्हणजे आज जर भारतीय जनता पक्षाक जर सरकार करपाक अपयश आयलें आसत जाल्यार तें चौकडीचें आसता. गडकरी काय चिदंबरम असो प्रश्न ना. प्रश्न अशे खूब आसा. हांव तुमकां फक्त एग्जाम्पल दिता. ह्या खेपेचे टार्गेट इज मुख्यमंत्री पद. आमी सांगलां मोगो पक्ष सदांच किंग मेकर आसतालो. ह्या फावटी वाय नॉट मोगो पक्ष किंग मेकर जावन किंग जावचो अशें प्रत्येकाच्या मनात दिसपाक जाय. शेवट म्हज्या नशिबान आसपाक जाय. हें सगळें जावपाचें आनी जे नशिबान आसा युअर टार्गेट इज किंग, नॉट किंग मेकर. किंग मेकर प्लस किंग. प्लस किंग. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. शाळा आनी पावस सुरू जावचे आदीं मे म्हयनो सोंपता म्हणल्यार पंचायत वेंचणुको घेवपाचें थारलां. वॉर्ड डिलिमिटेशनाक उत्तर गोंयच्यान 650, दक्षिणेंतल्यान 263 हरकती, एकूण 913. हरकतींक आयोगान 4 मार्च मेरेन डेडलायन दिल्ली. 4 एप्रील मेरेन डिलिमिटेशन ड्राफ्ट फायनल. डिलिमिटेशन अधिसुचोवणी खंय 11 एप्रील मेरेन. राज्य वेंचणूक आयुक्त प्रुडंटा कडेन उलयलो. We had decided 4th, we extended the last date for calling objections on 4th of March, and we have received so far 913 suggestions and modifications, in which North Goa has got 650. The balance, how many? 263 are from South Goa. These complaints are basically on the basis of the serial number of wards have been changed, and mostly on the duplication of their households numbers, because that means their household number is reflecting in 2 different wards. They wanted it to be in the same ward. So this we have instructed to the Mamladars to verify, physically verify and take an action based on the natural boundaries and geographical contiguity,
and the nearness to the booth. The second major complaint has come from the serial numbers. This we had checked up while we have carried a review on 4th evening itself. We have taken a review with all the EROs and AEROs, and except for 1 or 2 panchayat in north and 1 or 2 panchayat in Goa where serial numbers are changed, there were some complaints about the numbers. After receipt of the comments from them, we finalized, and on or before 11th April, we will be publishing the final delimitation. Today in the morning session, we had had a discussion with Secretary Panchayat and Director of Panchayat, and requested them to coordinate with us and giving the comments to us, and also we requested them to send the ward-wise OBC, SC, ST population data. And by May ending, we wanted to conduct the elections, keeping in view of the monsoon, onset of the monsoon, and the reopening of the schools. So any tentative dates in May? May ending we will do it. Date will be determined and intimated to the government for publication. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन केल्ल्या 10 आमदारां आड अपात्रता याचिकेचेर गोंयच्या हायकोर्टान दिल्ल्या निकाला आड काँग्रेस सुप्रीम कोर्टांत पावली. मूळ पक्षाची मान्यताय नासतना 2/3 विधिमंडळ गटाचे फुटीक कांयच अर्थ ना. सभापती आनी हायकोर्टान पक्षांतरबंदी कायद्याच्या मूळ हेतूचो विचार केल्लो ना. असले निकालान फुटीरांक रान मेकळें जातलें म्हूण काँग्रेस सुप्रीम कोर्टांत गेल्या. जो हायकोर्टान एक जो निर्णय दिल्लो की आमी स्पिकराची ऑर्डर चॅलेंज केल्ली, ती आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केल्ली आसा. आनीक सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करता आसतना आमी बेजिकली 2 प्रेयर्स हे केल्ले आसा. एक म्हणजे जो पॅरा 4(1) आसा, म्हणजे प्री कंडिशन मर्जर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. सो जेन्ना 2/3 लेजिस्लेटर्स जे डिसिजन घेतात मर्जराक, तेजें प्री कंडिशन हे पॉलिटिकल पार्टीचें मर्जर आसा काय ना हो पयलो. आनी दुसरो प्रश्न आमी उपस्थित केला, जेजेर सुप्रीम कोर्टान आमकां क्लॅरिटी दिवपाक जाय, ती म्हणजे जेंकां प्रोटेक्शन दितात, जे 2/3 MLAs जेन्ना मर्ज जातात, तांकां डिस्क्वॉलिफिकेशना पासून प्रोटेक्ट करपा खातीर मर्जर of a political party should be a precondition. Okay? These are the 2 things that we have asked the Supreme Court to clarify. युक्रेनाचें तेम सोडपाचें सिनाल. अमेरिका, युरोपीय संघ आनी नाटोन घेरांतल्यान आंग काडले उपरांत नाटोचो नाद सोडपाची झेलेन्स्कीची तयारी. रशियान स्वतंत्र जाहीर केल्ल्या फुटीर प्रांतांचेरूय उलोवंक तयार. दोनूय राष्ट्रांच्या शिष्टमंडळाच्यो 3 बसका जाल्यात. 4थी शुक्रारा. आदीं ब्रेस्तारा रशिया युक्रेन विदेश मंत्र्यांची बसका जाता. मागण्यो मान्य जाल्यार रशिया झुजबंदीक तयार. कोसळिल्लें स्टॉक मार्केट एकदम 1200+. वास्को शारांत अजून हेवी गुड्स ट्रकांची येरादारी चालूच. बाजारांत येतल्यांक दिसपट्ट जीव मुठींत धरून चलचें पडटा. इतलो तेंप कोविडाक लागून स्कुलां बंद आशिल्लीं. आतां स्कुलां परत सुरू जाल्ल्यान आनीक भंय. नव्या बायपासा वेल्यान हेवी ट्रॅफिक डायवर्ट जाय मेरेन तरी शारांतलो हो हेवी ट्रॅफिक रातीं उसरां आनी सकाळ उजवाड मेरेन मर्यादीत दवरचो म्हूण मागणी. आतां हेवी वेहिकल हांगा थंय वयता सिटीनसून. आतां लोकांक सारको मरणाचो काळ लागीं पडलो दिसता. कित्याक केन्ना कोण टायरा पोंदा मरत आनी चिड्डोन मरत हेची हें ना, जतनाय का म्हणजे खबरदारी घेवपा खातीर आतां केन्नाय कसलो इन्सिडंट जावपाक शकता. हे सिटीन आतां ह्यो टायमींग हांकां टायमींग ना. सरकार हेंच्या गोवोरमेंटान हांगा कितें हांकां टायमींग दिवपाची गरज आसा. आतां ऑल्टरनेट वे हांगा स्टार्ट जालो आसा, जो पूल आहा न्यू आतां लिंक, तेजे वरसून कित्याक गाडये डायवर्ट करना. हे जे हेवी वेहिकल्स 18-18, 22-22 टायराचे वयता, ते सिटीनसून वयता. अरे पळय सिटीनसून आयज स्कॉलां चालू आहा भुरग्यांची. पॅन्डेमिका खातीर खंय तरी स्कॉलां ऑफलायन आसले. आयज फिजिकली भुरगे शिकोंक येता. सो ते भुरगे खंय तरी सिटीनूच आहा. सेंट रूज स्कूल म्हणा तुमी, ते फाल्यां खंय तरी गाडये पोंदा टायरा पोंदा येयलो ताका कोण जिम्मेदार. हांव म्हणना हे गाडये पयलींसून चलता, आतां नवो काळ येवंक ना गाडयांचो. सो खंय तरी ताका टायमींग लिमीट आसपाची गरज आहा. खंयची एक तर राती 10 उपरांत
ना सकाळी 4 बी अशें तरी आतां जावपाक जाय कित्याक मदल्या टायमार नॉर्मल ऑपरेशन चालू आसता लोक बाजारान वयता कोण आनी इस्कॉलांनी वयता कोण हांगा ते वयता सो ह्यो इन्सिडंट जावच्या पयलीं हेची जतनाय घेवपाची गरज आसा धंदो हे सगळ्या पोटात लोकांचे पोट चिड्डून गाडी पोटार व्हरून धंदो केल्ल्या सारको काय जतनाय घेवन करून धंदो सारको सगळे ड्रायव्हर गाडये चलोवपाक एक्सपर्ट नासता भुरगे खंय तरी यंग यूथ आहा तो फास्ट वता खंय तरी मेजर एक्सिडंट जावंक शक्य आहा म्हणून खंय तरी आमी स्टेप घेवपाची गरज आहा हे ट्राफिकाक खंय तरी आमी चिमटो काडून खंय तरी एका टायमिंगाचो लिमीट हाडून खंय तरी टायमिंग बंदोबस्त करपाची गरज आहा. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.